गोंयांक फुल टायम फिट मुखेलमंत्र्याची गरज आसा. मुखेलमंत्र्याची भलायकी बरी ना हो कारण दिवन सहानुभुतीचेर आमी कितलो वेळ गोंयच्या जनतेचेर अन्याय करतले. मुखेलमंत्र्यान आपल्या भलायकीची काळजी घेवन दुसऱ्या कोणा मुखेलमंत्र्याच्या पदाचेर निवडचे म्हण मागणी काँग्रेसीन केल्या. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस. मुख्यमंत्री म्हणटा ताणें पॉलिटिकल एक्झिक्युटिव्ह जावन काम करप आसता. थंय पॉलिटिकल डिसिजन्स असतात. थंय वेगळ्या वेगळ्या लोकांक मेळप आसता. त्या कारणान आयज मुख्यमंत्री गोंयचो हो पॉलिटिकल एक्झिक्युटिव्ह म्हणून काम करना, एक एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्झिक्युटिव्ह म्हणून काम करता. आणि एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्झिक्युटिव्ह मुख्यमंत्री पदाक मनोहर पर्रीकर बाब मुख्यमंत्री पदाक न्याय दिवपाक शकना ह्या निर्णयाचेर काँग्रेस पक्ष आयज पावलो आसा. आमी इमोशनल आनी कितले तेंप म्हणून जावन रावतले. आमी पूर्ण हांगे टेन्युअर काबार जायसर आख्खें गोंय मुख्यमंत्री बरो ना, मुख्यमंत्री आजारी आसा म्हणून आमी काडपाक शकनात. गोंयचे लोकूय काडपाक शकना. एक इमोशनल हाका एक टायम लिमीट आसता आनी प्रत्येक गजालीक पर्याय आसता. जर मनोहर पर्रीकर केंद्रान डिफेन्स मिनिस्टर म्हणून आशिल्लो आनी आयज ताचे हेल्थ कंडिशन आयज जे जालां तें आशिल्लें जाल्यार प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ताका डिफेन्स मिनिस्टर म्हणून कंटिन्यू जावपाक दितले आशिल्ले. तेन्ना गोंयच्या लोकांचेर अन्याय कित्याक, गोंयच्या लोकांक एक फिट चीफ मिनिस्टर कित्याक मेळना आनी कित्याक मेळपाक जायना. कोणाकूच अशें दिसचें न्ही की आमी एक आजारी मुख्यमंत्र्याचेर हल्लो करतात, आमी आजारी मुख्यमंत्र्याक त्रास करतात, आमी आजारी मुख्यमंत्र्याक सहकार्य करना. आमी जें सहकार्य करपाक जाय आशिल्लें तें पूर्ण सहकार्य केलें. तांचे कंप्लीट टेन्युअर कंप्लीट जायसर आमी रावपाक शकनात. कारण आमी कितले तेंप म्हणून रावतले, कितले तेंप म्हणून आमी आजारी मुख्यमंत्री म्हणून ताका सहानुभुतीचें काम करीत रावतले. म्हणून तुमच्या सगळ्यांच्या मार्फत हांव लोकां कडेनूय हो प्रश्न दवरपाक सोदतां. कारण आमकां आमचें जे घटनात्मक जे काम आसा तें आमकां करपाक जाय. कॉन्स्टिट्युशनल जे ऑब्लिगेशन आसा तें आमकां करपाक जाय. तूं तुज्या आरोग्याची आनी वाट लायता. इट अमाउंट्स टू सुसायड. आनी तो सुसायड करपाक तेजे पक्ष ताका तेजे दबाव हाडटा काय कितें जाल्यार ती पक्षाची जबाबदारी आसतली. तुमी टायम बी पदत्याग करात, पद तुमी सोडात, दुसरो पर्यायी ऑप्शन करात की देशभर तेच करला. तुमचं केंद्रांक सरकारूय तेंच करता. जो पर्यंत तूं पूर्णपणे बरो जायना तो मेरेन तूं पूर्ण रेस्ट घे. तुज्या आरोग्याचेर पूर्णपणे वेळ दी. तुज्या सोयरे धायरे सगळ्यांक जी चिंता आसा तुज्या आरोग्याची आमकां चिंता आसा त्या चिंतेक तूं जबाब दी. तुज्या पार्टी कडेन मागता, तुमच्या पार्टीच्या अध्यक्षा कडेन मागता, तुम्ही इमिजिएटली तेजो रिलीव करात आनी तुमी इमिजिएटली पर्यायी ऑप्शन दवरात. तुमकां एका दिसत की पर्यायी ऑप्शन येयले म्हणजे ताका आमी सतयतले, आमी तुका आश्वासन दिवपाक सोदतात. आमी गरजे भायर जो पर्यायी मुख्यमंत्री दुसरो येतलो ताका आमी गरजे भायर ओपोजिशन म्हणून ओपोज करपाक जाय, ओपोज करपाना. ताका आमी पूर्ण सहकार्य करतले. तूं ताका एडवायज कर. आमी तुका तुज्या नवीन मुख्यमंत्र्याक पूर्ण सहकार्य करतात. आयज तोच स्वता सांगता की आपल्याकडे कोणाक थंडी जाल्ली आनी जोर आयिल्लो, फ्लू आयिल्लो, आपल्याकडे येवपाक शकना. हो मुख्यमंत्री स्वताच सांगता आपूण 5 वरां काम करपाक शकता. तो स्वताच सांगता की आपूण नाशिल्ल्यान पयर जेन्ना 18 जुनाक तेजें जें भाशण जातालें त्या भाशणांत तो स्वताक मान्य करता की 3 म्हयने आपूण नाशिल्ले कारण आपल्या आजारी जाल्ले कारणान प्लास्टीक आनी गार्बेजचे जे प्रश्न आशिल्ले ते सुटावे जावपाक शकले ना.